तुझ्या जवळ्या बापा आमच्या सरकीच्या तुम्ही केल्या उपकारा काम पाठवून कायल्या तर तुझी ऐकून जिवी आमचे जीवन तुझ्या म्हणतो घेऊन संजीवी जोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या स्वर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा पाठवून कायल्या मगर भाव भयणींनो सद्याकळ असो 18व्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोग असो स्वागत मागता। आज सोमिया जेजूच्या रुपांतराची दबाजी परब आमी आचरण करतना तबर वता रुपांतर जाल्लो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे जिवीत रुपांतर करून दी आनी सर्गेच्या राजाचें तें एक आनंद बगूंक फोव करून दे म्हूण विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया। हे मिसाचें बलिदान एका मनाची काळजाची जावन एकामेका खातीर भेटोवया, एकामेका खातीर मागया। विशेष करून आज अर्गा मिसिता फाबियन जेसी मेंडोन सदवा खातीर 85 वर्सांच्या 85 वर्सांच्या जल्मा दिसाक झेवियर पीटर लोबो हाच्या जल्मा दिसाक अर्गा मिसिता विन्संट लोबो आनी गुटाम मुंबई तशेंच गोरेगांव मुंबई ह्या सर्व त्या बसोत मागया आमी समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसिल्लां सुगडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं। मोगाच्यानो आज आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रुपांतराची परब संभ्रमता। जेजूचे रुपांतर आमच्या जिविताचे बदलावण कशें म्हणलें प्रेरण जाता म्हूण नियाळता। आयची देवस्तुती जेजूचे रुपांतर कश्टांचें जिवीत फूड करूंक धैर्य दिता म्हणलो संदेश दिता। जेजूच्या रुपांतराक एक ध्येय आसलो आनी त्या प्रमाणे जेजून आपणे जियोंक वेच्या कुर्साच्या मिसावा विशीं स्पश्टता मेळयल्ली। आमी देवाचो विशेष अनुभव जोडून जिवीत धैर्यान फूड करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा देवातावन बोळ मागया। मगर भाव भयणींनो जेजूचे रुपांतर आम्हा हर एकल्यांक प्रेरण जेजूचे रुपांतर सारकें आमचें जिवीत रुपांतर जावं दी आनी आमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचे मागणे विशेष करून ह्या संदर्भार आयच्या दिसा आमचें जावं दी। हे मिसाचें पवित्र बलिदानान फावते बरी वांटिल्ली जावच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया। नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया। कळसांतांव दूख धन बोगसाणे मागतेल्या बोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे कधी विनती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों। महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी
सर्वेस्पुरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्य सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया एकडी बुरदोळे दांप्या आमच्या घर संगती ते संगतीर विशेष करून हे संदर्भार मागे सर्गींच्या आमच्या बोमोगाळ बापा रुपांतरलेल्या आपले कुडीन जेजून सिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बाबार्थ तीर केलो त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रुपांतर आदी फुडें परगट केलें संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन सर्गा तुज्या महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप हांव पळयत आसतना सिंहासन एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताची वासरां इमा परी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची साकरां जळत्या उज्या परी ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळटली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पोटी 10,000 ताचे मुखार आसले न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताचे रजवट कसो केदींच नाश जावचो ना देवाचे उतारे देवडुका सर्वेश्वर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तोच वरतो सर्वेश्वर राजवट चलयता सगळे पृथ्वीवर तोच वरतो सर्वेश्वर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासो दर्या करावळेची गांव आनंद भोगो खुपांनी काळोख वसता ताचे भोवती न्याय निताच्या सिंहासनाची बुन्याद सर्वेश्वर राजवट चलयता सगळे पृथ्वी
सगळ्या संवसाराच्या धन्या मुखार वै सर्वेश्वरा मुखार पर्वत मेणा बरी खटता मळप ताचे नितीवन परगटता सर्व जनांगा देखतात ताची महिमा सर्वेश्वर आसवड चलयता सगळे पृथ्वीवर तोच व्हरतो सर्वेश्वर आसवड चलयता सगळे पृथ्वीवर तोच व्हरतो. सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचें येणें तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारान विणिल्लीं गडपां आनी काणयो आमी तुमकां सांगूंक ना. ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखुल्लो आसा. निजाय की देवा बापातावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवतावन ताचे विशयांत आयिल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हळें, हो म्हजो मोगा सोपूत, तो म्हाका मानवला. पवित्र दोंगरार आमी आशिल्ल्या वेळार हो सुताळो आकाशांतावन आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. त्या शिवाय आमचे मदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाद्याचो संदेशय आमी आयकला. तुमी ह्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. दीस उडासर आनी पंत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणांनी उदासर काळोखांत प्रकाशतले एका दिव्या बरी तो म्हणयेत. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. O म्हजो मोगा सोपूत, तूं म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. Alleluia, 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 Alleluia. परतून शपथ कमान प्रगट करून मुझे वोट निकाळीस तो पवित्र कर. सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबी आसूं. भगवान माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. स दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुवांक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार वरविंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्त्र उसवाडा बरी धवें जालें. आनी आपले मोयचे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो, सुमया, आमी हांगास आसचें कितलें बरें. तुका खुशी आसा जाल्यार हांव हांगा 3 तोंबो मारतां, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतालो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दपण घालें आनी त्या कुपान त्यान आयकलो एक तळो. हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. तळो आयकून सीस इतले भिली की ते दणीर उमतेश शेवटले. तो जेजू तांचे ससी येवन तांकां आपण म्हणलो, उठा, भिनाकात. तांणी आपले दोळे उबार न पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरे कोणूच तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशापूत मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयले कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें.
वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच भुरग्यानो, जेजूच्या रुपांतराची परब आयतारा जायली देखून आमी आज संभ्रमान ही आचरण करता. जेजू रुपांतर जालो खंयच्या पर्वतार? ताबर पर्वतार. बरेच सारे दिसा उजवाडाच्या मिस्तेरांत वो मिस्तेर आमी नियाळटा तेरसास. जेजू रुपांतर जालो. जेजू खंयसर रुपांतर जालो? खंयसर? पर्वतार. कित्याक पर्वतार रुपांतर जालो? पर्वत जावन आसा देवाचे आजारपणाची सुवात. आमी पळयता पर्ण्यासोल्ल्यांत मैजेक देव हरब दोंगरार पयले पोटी दिश्टी पडलो जळत्या बल्याच्या रुपार. देव मैजेक खंयसर दिश्टी पडलो? सिनाई पर्वतार दिश्टी पडलो. 10 उपादेश दिले सिनाई पर्वतार. आनी पर्यासोल्ल्यांत जायते पोटी पळयता हांव सुरेस्पराचें आजारपण उबार दोंगराचेर वचतालें. जांबरो कार्मेल दोंगर. देखून जेजूच्या जिवितांत जेजू जायते पोटी दोंगराक सोडून वेतालो मागणी करच्याक. आनी हो दोंगर म्हळ्यार श्रेश्ठता, उंचलेंपण, उंचलेंपण, पवित्रताय. म्हळ्यार आमच्या समाज समने ताच्या की उंच, ताच्या की उबार, ताच्या की चड महिमेचो, पदवेचो. कळ्ळें गे? पदवेचो. आनी हें दाखोवन दिवच्याक जेजू दोंगरार सोडलो. आनी एक आमी चिंताव जाल्यार जेजूक खुर्सार उबो केलो न्ही गे. ताका धरणीर जिवीशी मारूं ना. ताका उंच उबारलो, उंच उबारलो, वयर वयर उबारलो, दोंगरा कुशीन उबारलो, सर्गी कुशीन उबारलो, देवा समोर उबारलो, देवाच्या जेरुजलेमा उबारलो ताका. रडण्यांत सोरोप सोंपतना पितुळेचो सोरोप उबारलो, सकयल घालूं ना, उंच उबारलो, जैताचो संकेत जावन उबारलो. आनी आज जेजू तो जैताचो संकेत जावन दोंगरार सरता. दोंगरार उबार सुवातेर, उबार सुवातेर आपली पदवी, आपली महिमा आनी आपलें पवित्रपण सगळे लोकांक कळीत करचे खातीर तो त्या दोंगरार सोडटा. दोंगरार थंयसर तो रुपांतर जाता. कित्याक रुपांतर जालो तो? दोंगर पवित्र शहर, देवाचें आजारपण. तो दोंगरार कित्याक रुपांतर जालो? कित्याक म्हळ्यार ताचें मूळ अस्तित्व तें, ताची ओरिजिनॅलिटी तें. कळ्ळें गे? बंगाराचें मूळ कितलें उज्या घाल्यार तें परजळटा न्ही गे. बंगाराचें मूळ परजळ, वज्राचें मूळ परजळ, खंय आसल्यार परजळटा. जेजूचें मूळ, जेजूचें अस्तित्वच परजळ. महिमा, वैभव, सकत, पदवी सगळें. आनी तें दाखोवच्या खातीर तो महिमे बरी जालो. महिमे बरीत. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक जोर्दान न्हंय, आनी त्या जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेता आसतना तो सकयल आशिल्लो, दोंगरार नातुल्लो. पळया, मुळ्याव्या सुवातेर आशिल्लो, मुळ्याव्या सुवात. थंयसर स्नानीक जुवावन ताका कितें केलें? स्नान दिलें सकयल्या सुवातेर. ताची मिसांव आरंभ जावंक ना. पळया, मिसांव आरंभ जावंक ना. देवाचो प्रेरकत्व पळया तळदळ पर्यंत ताचें तें काम करूंक शकूंक ना. आनी तो तो सकयल आशिल्लो. आतां थंयसर एक ताळो आयकता न्ही गे. जेजू स्नान घेता आसतना थंयसर कोण देंवन आयलो? देवाचें उतर कितें म्हणटा? पवित्रत्मो पारव्याच्या रुपार देंवन आयलो. पळया, पारव्याच्या रुपार देंवन आयलो पवित्रत्मो. आनी हो पवित्रत्मो देंवन आयल्या उपरांत एक ताळो आयकलो.
कितें आयकलो? ओ म्हज्या मोगाचो पूत, ओ म्हज्या मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. न्ही गे? ओ म्हज्या मोगाचो पूत शब्द आसलो मनीस जाल्लो. गब्रियलाच्या त्या बऱ्या खबरे वरवीं देवाच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या बळान तो मनीस जाल्लो. मनीस जाल्लो. ताका तुमी ऐका. जस्ट लिसन टू हिम. देखून जेजू म्हणटा कान आसा जाल्यार ऐका, कान आसा जाल्यार ऐका, ऐका. आनी कितें ऐका? पळया, राजाची बरी खबर, सर्गींच्या राजाची बरी खबर ऐका. आनी जेजून ही बरी खबर परगट केली आनी म्हळें तुमची पातकी जिनी सांडा. पळया, तुमची पातकी जिनी सांडा, बरी खबर सदमाना, पातके जिविता पाठ करा. सर्गींच्या राजाची बरी खबर सतमाना, सर्गींचे राज्य लागीं पावलां. एट युअर हँड्स. द किंगडम ऑफ गॉड इज एट युअर हँड्स. तुज्या हातांत आसा. हांगासर दाखलो दिवंक सोदला जाकेवाक. पातकी जिनी सांडा म्हळ्यार रुपांतर जाया, परिवर्तन जाया. पातकी जिविता पाठ करा, खोटेपण सांडा, बरेपण आदारा आनी सर्गींचें जिवीत तुमकां प्राप्त जातलें. दाखलो सांगूंक जाल्यार जाक्यो खोटेपणान वाडलेलो, खोटेपणान आसलेलो उंचायेचो मनीस न्ही. उंचायेचो मनीस न्ही, मोठो मनीस. ताच्या त्या मेळेपणा वरवीं, पातकी जिविता वरवीं तो आनीकय मोठो जाल्लो. पळया, उंच उबारूंक तो आशेता, उंच जावंक तो आशेता. देखून तो रुमडीच्या रुखार चडटा. पळया, उंच पळया. आनी थंयसर जेजूक तो पळयता, जेजूक पळयता, जेजू ताका पळयता आनी ताचे थंय एक आशा उपजता, हांवें रुपांतर जायचें, हांवें म्हज्या पातकी जिविताक पाठ करीचें, रुपांतर जायचें. आनी ह्या रुपांतरा वरवीं म्हाका एक जिवीत मेळटलें म्हूण तो बरवसता. आनी जेजू थंय तो सांगता, हांवें कोणाक अन्याय केला, वायट केला, ताच्या की 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितां. आतां जेजू कितें म्हणटा? आयच्या दिसा ह्या घराक, ह्या मनशाक बाचावी आयल्या, सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. पळया, भोव अपुरबायेचें सत. आनी हें सर्गींचें राज्य कोणा लागीं आसा? जेजू लागीं आसा. ह्या सर्गीच्या राजाचो वारेसदार कोण? जेजू. ह्या सर्गीच्या राजाचो अधिकार कोणा लागीं आसा? जेजू लागीं आसा. कित्याक? फाटल्या आयतारान हांवें पळयलें, सर्गीच्या राजा विशांत सविस्तार रितीन साद्या लोकांक समजूंच्यो बरी ताणें म्हायती दिली. सर्गीचें राज बियां बरी, सर्गीचें राज झाडां बरी, सर्गीचें राज्य एका खमिरे बरी, सर्गीचें राज सासवाच्या बिया बरी, सर्गीचें राज नेराच्या वेपारी मुखांतर ताणें सविस्तार रितीन विवार केलें. आनी म्हळें ह्या सर्गीच्या राजा खातीर तुमी जियेसाय. आनी कोण पळय ह्या सर्गीच्या राजा खातीर जियेता आनी थंयसर मेटांक काडची प्रयत्न करता, ताका थंयसर कितें फावो जातलें? तसली महिमा फावो जातली. महिमे बरीत महिमा फावो जातली. पळया, जेजू हांगासर ताबर पर्वतार उंच दुबा, उंच दोंगरार चडटा. थंयसर तो रुपांतर जाता. थंयसर आपूण व्हरता तेगा जाणां मात्र. एक पेद्रू, एक जाकोब आनी जुआंव, जेबेदेवाचे पूत, जेजूचे चड विस्वासी आसलेले मोगाचे मनीस. हे तेगांक मात्र तो आपूण व्हरता. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू पवित्र सभेचो पयलो पापसेप आनी ताच्या हातांत देवान म्हणटात कितें सर्गेच्यो सावयो दिल्यो. आनी पेद्रू तूं नोरासे कडप, ह्या कडपाचेर हांव म्हजी बुन्याद बांदतलो. म्हळ्या आनी हे पेद्रूक देवान सोम्याक दाखोवंक जाय आसलें तें घडीत. जाकोबू पवित्र सभेचो पयलो बिस्प, जेरुजलेमाचो पयलो बिस्प. ताच्या हाताखाल सगळे पवित्र सभेचे मुखेली सांगाता मेळ्ळे आनी ताणें पयलें जेरुजलेमाचें एक सभा चलोवन व्हेल्ली. जाकोब धर्मदूतांचो मुखेली. जुआंव जेजूच्या मोगाचो, जो इतलो मोगाचो कोणी ना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या जेजूच्या मोगाची कोटसाण साकलोलो, सगळ्या जेजूच्या मोगाची ऊब भोगलोलो जुआंव. ताची सुवार्ता पळया,
ताचे उगडापणाचे ग्रंथ पळया ताची ती पत्रां मोगाच्या उबेन भरल्यान ती मोगाचो अनुभव देखून लागशिल्ल्यान जेजूचो मोग अनुभव केल्लो जेजूच्या काळजाची उडक्यो आपल्या कानान आयकल्लो जुवाम पळया ताची सुवार्ता देखून सुवार्ता पैकी श्रेष्ठ म्हण येती जेजूच्या मोगाची आनी ही तेगांक मात्र अनुभव करच्याक हे आपूण व्हरता तो आनी थंयसर तो रुपांतर जाता पळया तो प्रकाश सांजू हांव ताचे सुवार्थेंत वर्णूंक शकना थंयसरलो एक वैभव थंयसरलो एक प्रकाश तो थंयसर आज व्यक्त करता हांगासर आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू ताचे वस्तूर हिमाप्रास दोवें ताचो प्रकाश सुर्याप्रास परजळीक आमी सुर्याक पळोवंक जाता सकाळींच्यान पळयता उदेताना तांबडी वाटली आसले बरी दिसता सांजेची बुडोवंक येतानाय पळयता आमी तांबडी वाटली पर उदकान देंवल्ली पळयता दर्या देगेन बुडचो गडये भितर बुडता तो खिणा भितर उदेतानाय पळयता पूण दनपारां बरार ताका आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाता कश्टांनी दोळे एक फुटी पळयल्यार सगळो दोळो आमचो काळोख जातात कांय दिसूंक दिसना तसलो प्रकाश ताचो पूण ह्या सुर्याच्या की चड प्रकाश जेजूचो त्या दीस जाल्लो म्हणलो अनुभव तांकां आसा पळोवंक तांकां सोकोवनान ते जेजूचो वैभव ते देखूंक सोकोवनांत आनी ताचे मदें एक आवाज एक ताळो भिरांकूळ ताळो तो देखून ते ओमते शेवटले तो ताळो आयकून भियेले ते कसलो ताळो गुर्तूना म्हाका हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणून व्हडल्यान कांय आनी आयकलें जायजे तो ताळो देवाचो ताळो कसो म्हणून सांगूंक जायना तो गडगड्या बरी येत तो वाऱ्या वादळा बरी येत ल्हान सळटर वाजच्या त्या वाऱ्या बरी येत वा साद्या भुरग्याच्या ताळ्यान तो येत कसो येत म्हूण गोतूना पूण तो महिमे बरी ताळो तो आयकोंक हे कान सकनात कित्याक म्हळ्यार हे कान पवित्र कान न्ही हे तोंडी पवित्र न्ही ताका घेवंक आमी सकना तसलो महिमे बरी ताळो ताणें आयकलो तांकां तें भियेलें ते शेवटले ते खाली करचें म्हूण तांकां कळोवना पळया पिद्रू धैर्य घेवन एक म्हणटा एलिया लागीं उलोवनासलो एलियाक देवान पर्वतार आसतनाच उबारलेलो गो त्या तुमकां एलियाक पर्वतार आसतनाच देवान उबारलेलो मोइजे दोंगरार आसतना सिनाय पर्वतार आसतना ताका देव दिश्टी पडलो आनी 10 उपादेश दिले 10 उपादेश पळया देखून वो एलिया आनी मोइजे जेजू लागीं उलोवन आसलेले ते पळयतात दोंगरार आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पेद्रू एक धैर्यान उतर सांगता तो वैभव तो प्रकाश तो अडंबर आनी ते एक दृश्य पळयतना पेद्रू म्हणटा आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक एलियाक आनी एक मोइजेक आमकां म्हणना तो एक आमकां मारता म्हणून ना ताणें तुज्या सांगाता आमी रावता तुज्या सांगात तेंची तापतांचें कित्याक म्हळ्यार संवसारी जिविताचे कश्ट संवसारी जिविताची पिडाशिडा संवसारी जिविताची टेन्शन संवसारी जिविताची वावंट थोडे फटी आमकां बेजाराय हाडटा कितलेंय बरें कर तुज्या विशयांत वायट उलयतात कितलेंय बरें कर पोंत पावना कितलेंय कश्ट काड पोंत पावना अशेलें आसतना भुरग्यांक वोड कर ल्हानकर वोड कर सगळें पोंत तांचें जिवीत एका दिशेक पावय उपरांत तीं भुरगीं तुका घुंवन पळयनात थोडे फावटी जिवितांत निराशा जाता बेजाराय जाता आनी थोडे फावटी आमी थंय रावचें नाका आमी खंय वरवींगड या आनी थंयसर रावया म्हणून चिंतात देखून थोडे साधू संत बरे हिमालयाक वतात थंयसर तपस्स करतात आनी थोडे मायक जातात खंय वतना म्हाका म्हणटात तशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पेद्रून चिंतलें गलिल्या सरोवरान मासली धरची गरज ना दोन वचूंची गरज ना ह्या जेजूच्या फाटल्यान वचून जेजूचें आयकुची गरज ना जेजूक पटारी खावगो बेबदो पिवंडो पुरा म्हणटात आनी ताका दुसोतात आनी हो लोक फाटल्यान उडता पिडेस्त येता तंगडे आंदले बांदले बरयता तांकां आपुडचें गूण करचें कोणाक जाय
हांगा ट्राफीक कंट्रोल करची कोणाक हें पुरो नाका हांगात रावया म्हणून चिंता आपू पेद्रूचें जावंक पुरो पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कांयच म्हणना तांकां उठयता आनी आमी सकलाया कित्याक म्हळ्यार वयरच रावंक जायना जिविताचें पैन मुंदर सुळोवंक आसा जिविताची धांवूंक आसा आमकां जिल्ल्यान झुजोंक आसा नांगराक हात दोन पाटी पळोवंक जायना देखून तूं काजर जालाय काजरी जिवीत बायल बरी आसूं वायट आसूं घोव बरो आसूं वायट आसूं जिवंक आसा तूं बापूय जालाय बापायची जबाबदारी कसली सुख तुवें पाळूंक आसा तूं आवय जाली भुरगीं तुका पाटी उलयतात वा आयकतात बरें वा वायट तुवें जिवंक आसा तुवें धार्मीक जालाय बरें वायट तुवें जिवंक आसा नांगरा हात दवर फाटीं पळयतलो सर्गींच्या राज्या योग्य न्ही देखून आमी सकयल या सकयल वचोंक आसा आमी म्हणून ताका उत्तेजन करता फाटीं आपूण हाडटा तुमी सकयल जियेजय सकयल जियेजय पूण खंयच्या प्रेरणांत जियेजय वयल्या आनंदाच्या प्रेरणांत वयल्या आनंदाच्या बोगनांनी वयल्या आनंदाच्या संतोशांत सकयलें जिवीत तुमी सारूंक आसा पळया हो पुर्बे संदेश वयल्या सर्गींच्या आनंदाच्या प्रेरणांत वयल्या सर्गींच्या आनंदाच्या वैभवांत आनी वयल्या सर्गींच्या आनंदाच्या संतोशांत सर्गींचें जिवीत संवसारी जिवीत कश्टाचें जाल्यार तुमी सारूंक आसा जिवंक आसा देखून तें तुमचें प्रेरण जावं दी पूण उडास दवरा हें घडीत हांव जिवांत उठता पर्यंत तुमी सांगी नाकात त्यात प्रेरणान तुमी चला पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताची बरी घडितां आमी उडास काडी जाय केदाळे आमी उडास काडचें नेगेटीव ते कश्ट मेळ्ळे हे कश्ट मेळ्ळे तें मेळ्ळें हें मेळ्ळें वायट मेळ्ळें तो आमच्या जिवितांत की वायटच व्हरता आमच्या जिवितांत हुरूप येना जिये म्हूण बगना पूण तुज्या जिवितांत वायटच घडलां गी बरी घडितां हें घडल्यान वा बरें घडितां घडल्यान तुका बरी सेरीक जाल्ली आसा बरें काजर जाल्लें आसा भुरग्याचें देणें जाल्लें आसा तुका कोणाचो कुमक मेळ्ळें आसा कोणा पाठिंबो मेळ्ळो आसा कितलींशीं बरीं घडितां आसात तीं घडितां रिफ्लेक्ट करून नियाळून आमच्या जिवितांत उल्हास दादोसकाय बरीचें हां तें ना तें मेळोना हें मेळोना तातूंत कुरगोवच्या बदलाक बरीं घडितां बरेंपण देवान आमचें तें दिल्लें तें आमी ती चिंतून नियाळ तसो मोगा थारपून आमी जिवितांत उत्तेजन जोडिचें प्रेरण जोडिचें आनी आमचें धांवसय देखून जेजू म्हणटा सर्गीच्या आनंदाचो संतोश संवसारी जिवितांत तुमी तो बगीचय अनुभव करीचय आनी त्या अनुभवांत त्या बरवशान सर्गीच्या राज्याच्या त्या संतोशाच्या बरवशान तुमी हांगासर मेटां काडची कळ्ळें मेटां काडची सुरू रेड्यांक पाड्यांक कळ्ळें गे शिकयतना कुसूंक शिकयतना हातांत एक मोठ कुडी दरचो आसलो कुडीत नातल्या पेंड तिळ्याची धरची आसली आनी मुखल्यान हेचें आसलें आनी ती पेंड गावच्या खातीर रेडो वा पाडो एक मॅट मुखार दवरतालो कश्टाचो नांगर ओडूंक प्रेरण कोण पेंड वा कुळीत समजलें आनी त्या पेंडीन वा त्या कुळटान सगळो गादो कुसून काडून जातो आमच्या जिवितांत तशेंच सर्गींच्या राजाचो संतोश जावंक जाय आमच्या जिविताचें प्रेरण देखून जेजू म्हणटा एक निमाणें देवाचें उतर थंयसर ताबरबर वतार कितें म्हणटा हो म्हज्या मोगाचो पूत पळया तो म्हाका मानवला एक शब्द सडा सांगासर तो म्हाका मानवला कित्याक जिविताचीं 3 वर्सां तुमच्या खातीर ताणें करशिल्ल्यान देवाचें उतर ताच्या तोंडांतल्यान परगट केलां सर्गीच्या राजाची झळक ताणें दिल्या ताचें दांव तो दावला ताचें झूज तो झुजला जैत तसो मुकूट तयार आसा ह्या मनशाचें उतर तुमी आयकूंक जाय ओ म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हजी खुशी केल्या म्हजी खुशी देखून तो म्हाका मानवला ताका तुमी परत म्हणटा आयका निमाणे घडये म्हणी आयका 3 वर्सांत 2.5 वर्सां पावणे 3 वर्सां गेलीं थोडे म्हयने मात आसात ते व्हड पर्यंत तुमी आयका वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें
असलें एक रुपांतराचें गणीत नियाळतना ह्या सर्गीच्या राजाच्या संतोशान आमच्या जिविताचें परिवर्तन जावंक जाय, आमच्या जिविताचें रुपांतर जावंक जाय. कितलेशे मनीस संवसारान बदलले आसात देवाच्या उतराच्या प्रेरणान सर्गीच्या राजाच्या त्या आनंदान जायते जण बदलले आसात. जायत्यांनी वायट सवय सांडुल्ल्यो आसात, अहंकार गर्व सांडुल्लो आसा, मारामार झगडें सांडुल्लें आसा, आमाल पिवणें सांडुल्लें आसा आनी जायत्यो अनितीचे करण्यो सांडून नव्या जिविताक बदलावण जाल्ले जायते आसा, रुपांतर जायतले जायते आसात. आयले वार एकली जोडें आयलें, काजरी जोडें, आनी तें दोगां भुरग्यांक घेवन आयले वेळार कशें तुमचें जिवीत म्हणून विचारलेल्या वेळार ती स्त्री म्हणाली, फादर एका काळार वो एक भिरांकूळ खोटो मनीस आसुल्लो फादर. काजर जाताना हांवें असो म्हणून तो चिंतूंक नासलें, पूण म्हज्या मागण्याच्या आदारान आनी ह्या भुरग्यांच्या कांय बरेपणा लागून कोण ना, तो संपूर्ण रुपांतर जाला फादर, संपूर्ण रुपांतर जाला. तो पयलेंचो मनीस न्ही, नवतो मनीस जाला. वरती ताजोच काय त्या स्त्रियेच्या काळ जमानांत आसली. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें रुपांतर जावंक जाय आमच्या जिवितांत. तवळ सगळींचो आनंद बघूंक आमकां फोव जातलें. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवा तें आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगता आमी म्हणया सतमानता देवाक सर्वदेदारा बापा सर्गान भितर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अहंकार मर्यादान जल्मलो 5 वर्गांनी कसो असले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो अंधकानिके पिलो तो मेल्या मदें देवलो 3ऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदार देवा बापाच्या अवजया बसला थंय तान शिव्यांनी मेल्ल्यांनी मनसिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभी भक्तांचो एकतार पातकाचें भुक्षणें कुडीचें जिवानपण सस्ताचें जिवीत आमी आमी सर देवाचें भुरगीं ताच्या मोगान गोपान जियेता तर आमच्या जिविताचें रुपांतर जावच्याक देवा स्वादार कृपा ह्या मागण्या मुखांतर आमी मागून घेवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेचो वावर चलोवन वरच्या गवळ्यांचेर याजकांचेर धार्मिकांचेर आनी लायकांचेर तुजी आशिर्वादा वतून तुज्या मोगाचो पूज जावन आसच्या जेजूचें उतर सगळ्यान परगटूंक तांकां बळ दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थी मनान लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बळ दी. ताणें लोकांच्या मोगान भरून आनी आपली जबाबदारी प्रामाणीकपणी पाळूंक आनी हर एक नागरिकांचे वाडावळी खातीर वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे मदलो एकवट आनी माया मोग सडय. आमी एकामेकाच्या गरजांक पावून बरें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. काम नासतना आर्थीक वजें जड जाल्ल्या आनी जिवी सारूंक कश्टूंच्या आमच्या भाव भयणींचेर तुजी दया दाखय आनी तांकां गरजेचें काम लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सर युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी आपलो वेळ आनी देणी आपले समाजाचे आनी भावार्थाचे वाडावळी खातीर वापरूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावरी जमलेल्या आमी सर्वांनी दैवीक अनुभव जण आमच्या जिवितांत रुपांतर हाडूंक कश्टां भियेन आसतना तुका साक्ष दिवचें जिवीत धैर्यान जियोंक गटाय दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या फिरगेजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वंटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळचो कर. सांगातच ह्या पुंतळार हातीन धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकीन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एकडी बरदोळे आमची आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसलान सुगडा आसकडी आनंदचे बसोत मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसां तुज्या पुता जेजून आयच्या दिसा ता बरोबर वता रुपांतर जावना सर्गींच्या राजाचो आनंद आमकां दाखयलो. त्याच आनंदाच्या बरोबरशान आमी ह्या संवसारी पैन करूंक आनी त्याच सर्गींचे आनंद आनी बरोबर आमी जोडोवंक
मेटा काडूंक साई म्हणो तो आमकां शिकयता. ह्यास प्रेरणा काल जिवंक आमकां तुजी कृपा आनी आदार दी म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. पांचंको 128 C48. भक्ती समर्पितावी काणी मोगाची आणि कासंगी भेटतांची निधी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणी गी आमची मोगाचो रुपा जावं तुका भेटोंची सर्गीच्या देण्याने भजिनी आमची कृपादी जियोच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर पाणी की आमची मोगाचो रुपा जावं तुका भेटोंची सर्गीच्या देण्याने भजिनी आमची कृपादी जियोच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवोवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मैमीक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्व मानून मैमेवं तूं देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताच्या मैमेचो उसवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडोन तुजे उजवाडाची बरगी आमकां कर. ही आमी मागता तुज्या पुत आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो विसलल्या साक्षा मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केले आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपल्या कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशीं ताणी मोनासिसांची कुर्साच्या हिणपणाक केली आयती आनी जी महिमा एक दीस ताचे गुडार्थ कुडीक फावो जातली ती सापल्या अस्कत मनशा सैमाचे कुडीन आदी फुडें सज्या पानी फांकोन दाखयली. देखून सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतर व्हडा संतोषान आमी निरंतरे गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो. हुंडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन रुपांतर जावची ही घडी
पवित्रात्म्याची घडी आमच्या जिविताचे रूपांतर जावच्या स्वामी जेजूच्या कुडी रक्ताची ससाई मागे आम पवित्रपणे या रितीन वांटली जाऊया. बापा क्रिस्तू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेने कस्टमरान सुसंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका धन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच प्री जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंदलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत दिसमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट सो गुठ परगठुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी तुलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी तुलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मासो मेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैब पिटर पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माय संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवदाराची आशना मोठीन दवरून संवसारी जिविताच्या पैनान सर्गींच्या राजाचो आनंदाच्या प्रेरणान चमकोवंक आनी सस्नीक जिवीत रुपांतराचें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण सोमयान शिकलेल्या मागण्या मुखार सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां चिंतां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडों दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतल्यान आमकां निवार. देयकृणे जिवितान समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदरण दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो. तुमची शोभे आसो. माया मग सुकृतू जाऊन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दे. बापाचे कशण पळयतात मी सहकार संसारात जिवीत दिली हे तुझ्या बोपूय तुकडे रक्तावर विसर म्हज्या कडेन पण तो सोर वायट तो म्हाका निवार. सदांच तुझ्या हात ज्या पडून म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळो वेगळो स्वरूप हे दीस म्हाका निर्भेनाका सुमया. प्रिया इजवन सचिवंत देवाची शिडी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. सर्गींच्या राजाचो वैभव आयच्या दिसा ताबरबर वतार आमकां व्यक्त केल्ली. त्या वैभवाच्या प्रेरणान ह्या संवसाराची वीस जिवन रुपांतराचें जिवीत जिवन सर्गींच्या राजा कुशीन आमकां आपयता ती हे शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची ब्रीचीर दातारा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची ब्रीचीर दातारा. पृथ्वी मोवाळटा पण तुजी असीम दयाळाय सगळीची. दैवीक आनंदा दोस करची पवित्र करची आमची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची ब्रीचीर दातारा. आमच्या काळजांनी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पैना. सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सरकार. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची ब्रीचीर दातारा. तुझा मरणांत तुका जालो निस्वार्थाचे ख्रिस्त भेटयलो. पवित्रत्म्याक आमकां दिलो संसार नवो केलो. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची ब्रीचीर दातारा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ
काळजांत आयल्या सुमयान जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तो आयला. ताबर पुरवंता रुपांतर जाल्लो जेजू सर्गींच्या राजाचो आनंद आमकां दिता आनी त्या आनंदाकाल आमच्या जिविती रुपांतर करन तो आनंद बगूंक आमकां आपोवणें दिता. त्या पासून ताची ससाय कृपा मागया. ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, उगळप तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू. सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतले निवारलेल्याक फुडें आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर, सदा पयांतले मरणादी पिडेंतले आमकां राखून उरल्या खातीर, कालच्या रातीचे न्हीद आमकां फोव केल्ल्या खातीर, आयचो दीस पळोवनचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, आयचे दिसा मिसाच्या बलिदानान वांटली जावचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, तुजी शिकवण आमकां बऱ्या रितीन कळीत केल्ल्या खातीर, पवित्र एवकरिस्त मार्फत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर, आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिता तुका सुमया. सगळ्या म्हज्या काळजान दीनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान. प्रार्थुया. भूमगळ बापा आमच्या देवा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी तुज्या महिमे बरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून आजीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. सुम्या दिन वासुया तो बोरो, सुम्या दिन वासुया तो बोरो, सुम्या दिन वासुया तो बोरो. मोगा परिमिता सो बोरो सोलो सुम्या सर्वय काळी वकंतोलो महिमा संसाकाळी रस्नातोर कनिवी तुमरसली ताका सामनी मांस दांकाळी. सुम्या दिन वासुया तो बोरो, सुम्या दिन वासुया तो बोरो, सुम्या दिन वासुया तो बोरो. मुगा परिमिता सुखरो मोगाय पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वादी वांका. भगीन कृष्णाचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुंतळ
भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुंतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल सुवाव जावंक आसा ह्या पुंतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं